सगळ्यांक नमस्कार. कोंकणी भास आणि संस्कृती प्रतिष्ठान विश्व कोंकणी केंद्र हाजे तर्फेन चलचे विश्व कोंकणी समारोह 2024 ह्या कार्यक्रमाक आयिल्ले तुमकां सगळ्यांक हांव रत्नाकर कडो तुमकां आत्मीय जावन स्वागत म्हणटा. आयचे हें पयलें सत्र भासाचे कोंकणी रंगमंच प्रस्तुत आनी भविष्य विशयारी तुमगेले मुखारी भासाच्यात सत्र चलचे आसा. हाजे सत्र संचालक जावन जॉन एम पेरमनूर दय करून जॉन बाबान वेदरी वेवका आनी संगत आमगेले आयचे ह्या पॅनलांत भाग घेतले एल कृष्ण भट माम तशीच यू प्रकाश शेणे मम्मान आनी क्रिस्टोफर डिसोजा आनी दैकोन वेदी रेवका जॉन एम पेरमनूर हांगेले बदल उल्लोच जाला रे. हांगेले बदल तांकां परिचय करचे जाला रे. हांगेलें नांव पुल्ला जॉन एम पेरमनूर 77 वर्सां जाला प्राय. निवृत्त कमर्शियल टॅक्स ऑफिसर. हांगेले अभ्यास जावन आसा रंगभूमी कलाकार, नाटक बरोवपी, संगीतकार, गीतकार, गावपी आनी नाटक तरबेतदार. आनी कन्नडांत 7 नाटक आनी तुळूंत 5 नाटक, कोंकणींत 14 नाटकाचें रचन केलेलें आसा. 1980 दाखून नाटक निर्देशनांनी सुरवात केलेली आसा. ताजे नंतर 1964 दाखून दृश्य संगीत दिवचे मुखेन रंगक्षेत्रांत सेवा दिता आसाची. हांकां लभ्य जाल्ले केलो रंग पुरस्कार म्हळ्यार कर्नाटक सरकाराचे अंगसंस्थ जावन आसूचे कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे 2012 रंग नकेत्र प्रशस्ती, कर्नाटक कोंकणी साहित्य अकादेमीचे गौरव प्रशस्ती 2013, कोंकणी नाटक सभा मंगळूर हाजे कला पुरस्कार प्रशस्ती 2021 जाल्लो आसा. तशीच करावळी संगीत कलाविदರ ಒಕ್ಕೂಟ ಮಂಗಳೂರು ಉಡುಪಿ ಸಾಧನಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ 2023 मेळ्ळेलो आसा. हांकां हांव येवकार मागता. तशीच आमगेले अनेक पॅनलांत मालगाड जावन आसूचे मानेस्त एल कृष्ण भट माम प्रायर हांकां पळयल्यार सनाचे दिसताचे म्हळ्यार विशयारी आनी मस्त आसाचे. 63 वर्सां प्रायाचे कोच्चे दाखून हे नाटकाचे एक अभ्यास, नाटकाचे पिशापण म्हळ्यार एक टायपा विशय विंगड. पिशापण म्हळ्यार आमी म्हणटा क्रेझीनेस. आमचे गाल म्हणटाना पिशापण म्हणटाना एक विंगड जाता. ताचे जावन तुमगेले ह्या प्रायरी तुमगेले उमेद पळोवन आमकां खुशी जाला. कोच्चीना दाखून तिरुमला वेंकटरमण देवस्थानाचे आनी मुख्य पुरोहित जावन आसाची. मात्र न्ही नाटकांत आनी सुरवात 1972 दाखून ॲज ए ॲक्टर जावन केलेलो आसा. 75 नाटक हे सान विशय न्ही. 75 नाटकांत तांणी ॲक्टर काम केलेलें आसा. ड्रामा जो बरोवचे डायरेक्टर आनी 45 ड्रामाचे डायरेक्टर केलेले आसा, डायरेक्शन दिलेलें आसा. आनी कोंकणी डिवोशनल सॉंग जावं, देवाल भक्ती संगीत जावं अशी कॅसेट सीडी आनी राम बला जो म्हळ्यार एक संगीताचे हे प्रस्तुत केलेलो आसा. तो हांकां हांव आत्मीय जावन येवकार दिता आसा. तशेंच आमगेले अनेक मालगाड जावन आसले यूस प्रकाश शेणे माम आमगेलोचे. प्रकाश शेणे माम जाल्यार गोत्तू नातिले कोडेलांत सादारणपणे नांव म्हण लेखता. इता म्हळ्यार मेस्कॉमांत तांणी ज्युनियर इंजिनियर जावन जाल्या नंतर तांगेले चडतावती तांणी तेन्नाच्या वर्षा पुरो हांव ते पळयला प्रकार ताजे वर्षा ताजे निवृत्त जिवनाचे आराम जाल्या नंतर कोंकणी खातीर एक सादारण 35 वर्स दाखून मस्त कितलें काम केलें. हांगेले साधना बळगाचे संस्थेचे स्थापन केल्या नंतर कोंकणी भाशेर तुमगेले स्नेह मिलन अशें पुरो, मधुर कोंकणी अशें पुरो, वसंत शिबीर, रंग तरबेती शिबीर, भाशण कारागार, सुगम संगीत अशी वेगवेगळे शिबीर आनी मांडून हाडलेले आसा. तशेंच हांगेले
चेडवां खातीर नाटक विशेश जावन आमी दूरदर्शनान पळयलें अशें पुरो कुंड्या कुरकुळ अशें पुरो एके पातोळी रूख अशें पुरो नमरंग पूल विंद्रा पील उडापी मंकड मंत्रदंड मांत्रिक मज्जरके तशी भक्त पुरंदर वेगवेगळे नाटकांनी प्रदर्शन केलेलं आसा. ह्या नाटकांत चड हांगेले वड्डा खातीर हांगेले पळयला रैल्वे प्लॅटफॉर्म हें नाटक एक चंद्री तेरे आयल आसा. तशी घोटाळ अशें पुरो इकरा पेक्षा चड नाटकांनी रचनेनी निर्देशन केलेलं आसा. तातूंत चारी प्रमुख चेडवाले नाटक अशें पुरो तशी विंद्रा पिल नाटकाचे येद्दोल ते तुमी पळयला 27 प्रदर्शन केलेलं आसा. आनी हे सगळे नाटक चर्तावती नाटकां तुमी कोच्चीन तूं चेन्नई अहमदाबाद अशें पुरो आंध्र प्रदेश हेचे वेगवेगळे प्रदेशांत आनी 175 पेक्षा चड प्रदर्शन दिलेलें आसा. असो एक आमगेले मानेस्त ह्या वेदिका आमी परिचय करचे आमकां भारी खुशी जाता आसा. तशेंच ल्हान प्रायाच्या आमगेले ते क्रिस्टोफर जॉन्स डिसोजा तुमकां हांव येवकार दिता. हांगेले हांव बायोडाटा घेतना म्हाका भंय केलें सादारण 51 नाटक हे सकड म्हणूं गेला रे हांव सगळे कार्यक्रम मेगले जातात आनी सत्र केन्ना स्टार्ट करचे म्हणाले वता. तेजे खातीर तांगेले हे सान प्रायरी इतले कसन काम केलां पळय ते तुमगेले मुखार खाली एक उतरार दवरता 51 नाटक कोण आनी मात्र न्हय कोंकणींत MA अशें पुरो हांगेले शिक्षणाचे बद्दल हांव पळयलां. कोंकणी एक MA म्हळ्यार एक MA इन कोंकणी हिंदी MA इन कन्नडा MA इन कोंकणी MA इन मास्टर परफॉर्मिंग आर्ट्स अजे हें पुराय हंगेले MA हंगेले कार्यक्षेत्र कितले व्हड अशें पुरो म्हण आमकां मुर्ती चिक्कदाद्रो किर्त दೊಡ್ಡದು म्हळ्यार विशय खुशी जाता. तुमकां सगळ्यांक हांव येवकार मागता आनी हें सत्र तुमकां आराम करच्याक जॉन बाब तुमी दयकून स्टार्ट करका सुरवात करका म्हण तुमकां मागणी दवरताची हांव 2 उतरां अखेर करता. देव बरें करूं सर. शुभोदय नमस्कार. ह्या वेळेर हांव कोंकणी नाटक रेपर्टरी आनी थिएटर ह्या विशयांत हांव उलोवंक खुशी करता. आनी म्हज्या उतरां वयर ते एक जण मानेस्त तांकां तें कशें भोगता कशें लागलें अशें म्हणून तुमी आमच्या प्रेक्षकांक विवरण दिल्यार आमचें हें सिस्टम संपूर्ण जाता म्हूण चिंता. ते एक जण मानेस्त हांच्या मदें हांव प्रायेन व्हड जाल्यारय एक्सपिरियन्सा मुखार हांव मस्त ल्हान ह्या ते एक जाणां पैकी. पूण म्हजे लागीं थिएटरा विशयांत डिग्री ना, संगीता विशयांत डिग्री ना, खंयच्या विशयांत म्हजे लागीं डिग्री ना, पूण म्हजे लागीं इल्लें एक्सपिरियन्स आसा. हांव नाटक पळोवन नाटक शिकल्लो. आतां आमी उलोवचें थिएटर. थिएटर असो मुख्य उद्देश जावन आसा शिक्षण. नाटक मनोरंजन न्हय हें 100% समा. नाटक म्हळ्यार मनोरंजन खंडीत न्हय, नाटक म्हळ्यार एक शिक्षण. हे शिक्षणाची बुन्याद आमकां थिएटरान मेळटा. ह्या थिएटरांत आमकां धार्मीक नाटक, सामाजीक नाटक, हास्य नाटक, विडंबना नाटक, असंगत नाटक आनी आजकाल नव्य नाटक. पूण त्या काळार आमी नाटक खेळटले हांव सामाजीक नाटक समाजीक परिवर्तन करतले. आजकाल सामाजीक नाटक आमच्या मंगळुरान ना. त्या देखून ओल्ड एज होम चड जावन आसा. खंय गेल्यार ओल्ड एज होम चड जावन आसा. हाका मुख्य कारण आमचें जीवन आमकां दाखोवंक एक हारसो जाय. तो हारसो आज आमचे लागीं ना. आजकाल आमचे लागीं आसा हास्य नाटक, विडंबन नाटक. विडंबन नाटक म्हळ्यार आमी एका विशयाचेर आमी परिपूर्ण जावन ताका खंडन केल्ल्या बरे आमी नाटक करचो, तो विडंबन जाता. विडंबन नाटकाक एन्सर ना, सडावचो एन्सर मेळना. ताचे उपरांत असंगत नाटक. असंगत नाटक सर्ती न्हय, फटी न्हय. असंगत नाटक हांव एक बरयलां. तांतूं आमकां रिजल्ट मेळना, तात्कालीक रिजल्ट मेळटा असंगत नाटकांत. ताका एन्सर ना.
ताचे उपरांत आजकाल नव्या नाटकाचो उद्देश इतलेंच जावन आसा, एका नाटकाक इतले खर्च करता आनी इतलें पुरो आमी वाउंट करता तें उणें करचें. सेटिंग्स जावन दी, इतर खर्च जावन दी, तें उणें करून एक संदेश आमी प्रेक्षकांक तक्षण दिवचो जावन आसा नव्या नाटक. पूण हाका इतले हांवें सांगच्या उतरांक इतलें बुन्याद जावन आमी काणगेचे बळंतूर कृष्ण प्रभू इतिहास म्हूण नांव हाडलेलो बळंतूर कृष्ण प्रभू, ताचे उपरांत जिजवीट ब्रदर पोलेनियन, ताचे उपरांत माणसोबाण कोंकणी नाटक संघ आनी चिंगारी, ताचे उपरांत साधना बळगा, ताचे उपरांत आतां फायनल आमी 2023 आनी 24 आमी अस्तित्व नाटकाच्या वाठारांत आमी आसा. अस्तित्व नाटक पळयतना एक नाटक पळयतना तांचो अनेक नाटक पळयतना आमकां पुरो जायना. खंयचेंय एक पुरो जावचें आसा, पूण हें नाटक पळयतना आमकां पुरो जायना. ह्या 4 सब्जेक्टा वयर हांव तुमकां सांगूंक खुशी व्हरता. एक कादंबरी प्लस नाटक तें जावन आसा सपना सारस्वत. गोंयचे हिस्ट्री आमकां शिकोवंक जाय जाल्यार, गोंयच्या विशयांत आमकां शिकोवंक जाय जाल्यार, गोंयच्या लोकां विशयांत आमी समजचे जाल्यार, गोंयची संस्कृती आमकां कळाचे जाल्यार सपना सारस्वत नाटक आनी सपना सारस्वत कादंबरी कितले पटी आमी वाचता मागीर तितले पटी आमकां संस्कृती कळटा. हे आजुनूय वाचून आसा. अस्तित्व पंगडाचो अनेक नाटक जुगार, त्या जुगार नाटक विशयांत जुगार नाटकाच्या टायटलांत निर्देशकांक अरुण लाल, ऑर्गनायझर क्रिस्टोफर. जुगार नाटकाच्या विशयांत म्हाका एक सांगूंक आसा, स्पश्टीकरण म्हाका जाय. त्या नाटकाच्या बॅनरांत ह्या पॅम्पलेट्सांत हास्य नाटक म्हूण आसा, पूण जुगार हास्य नाटक न्हय, एक कल्चर आसा तांचो. आनी त्या कल्चरा सांगता हांव 60 इयर्स जियेला. तें ड्रेस जावन दी, तांचे कॉस्ट्यूम जावन दी, ते न्हंय जावन दी, तें इस्पीट केल्चें जावन दी, तांतूं आनी ती भास आमी 42 पंगड असो लोक सांगाता मेळून वेगवेगळे बोली उलयता. तांतूं एक बोली आसा, ती बोली आमचे मँगलोरान जाताय तशेंत हास्य नाटक बरी जालें. दुबय केल्ताय तशेंत हास्य नाटक म्हूण जालें. पूण एक्चुअल ते हास्य न्हय. ते कित्याक तशें जालें ह्या विशयाचेर तुमचे एक अभिप्राय हांव कृष्ण भट सर लागीं विचारता. एक अभिप्राय 4 या 5 मिनटां तुमी आमकां कळयचे. मिगेल मलगड्यांक भावंडांक सगळे नमस्कार करून 5 मिनट नाटका खातीर 2 उतरां उलोवच्याक म्हाका हांगा अवसर दिला. ताच्या संघाटकांक धन्यवाद. आमी कोच्चिनांत ಸ್ವಲ್ಪ ಲೇಟ್ ಜಾಮ್ ಜಲಾರಿ 1968 तकून नाटक खेळून असे. ताजे फुडें कोच्चिनांत आमी ब्राह्मण लोक म्हणल्यार एका विशयान नाटकांत नाल्यार एक्ट करचें पाणा म्हूण एक नियम. आमी तवळी इतर गांवांत तकून नाटक खेळच्यांक आमगेले गांवां आपोवन तांगे नाटक चोवन आस्वादन करप अशें न्हय. तवळी आमकां डायरेक्ट तातूंत इनवॉल्व जमच्या जमना. आमी आस्वादक जाल्यार 1968 थकून उपरांत आमगेलेच कोंकणी ब्राह्मण्स तांतूय बट पुजारी जावन आशिल्ले नाल्यार पुरोहित जावन आशिल्ले ग्रुपानची नाटक खेळोवचे खातीर संस्कृत नाटक खेळ्ळे. ताजे उपरांत गांवचे इतर वैदीक पुरोहित नंतर नाशिल्ले मस्त तातूंत भाग घेवन आजी नाटक म्हणणे समृद्ध जावन आसा कोचिना. सुमार 90 ट्रूप नाटक खेळताय. मागीर आमकां थांगा लिमिटेशन्स मस्त आसाय. सामाजीक जावन आशिल्लें नाटक आमगेले ऑडियन्सांक मना हित जमचें.
ताज्या वयर पुराणीक मैथॉलॉजिकल्स तांतूंची एक सुमार 12 नाटक मैथॉलॉजिकल नाटक आमी डायरेक्ट कोण जाल्ले नसयत नाल्यार तांकां प्रस्तुत कोण जाल्ले नसय ताका एक स्विकार्यता इतर नाटकांक आमकां मेळची ना हांगा भाशा शुद्धीकय त्याच प्रमाणे आमगेल पुर्विकांनी नाल्यार एक इतिहास जावन आशिल्ले न्ही चमच्याक नाल्यार ते मनांक उरूं आशिल्ले इतिहासूय एक जनरेशनाक आमी दिवच्यांत तातूंत आमकां एक आत्मसंतृप्ती तर सामाजीक नाटकांतूय जाल्यार पौराणीक नाटक तर आमी चड खेळ येतात हांगा भक्त प्रह्लादा तशीच भीष्म प्रतिज्ञा कर्णान नाटक तशी मस्त तवळी सामाजीक जावन आस्वादन करचें पौराणिकच तांकां सन म्हूण आमकां ते मनांक करूं जालें ना आमी तशी करून येताय मागीर आनी सांगिल्ले प्रमाणे हास्य नाटक म्हणून सांगिल्लें हास्य नाटक म्हणून तशें एक नाटक ना हास्य नाटक बरोवन करूं जमचें न्हय हास्य म्हळ्यार ताका एक विशेशण आसा कसन म्हळ्यार एक कॉमेडी स्टोरी आमकां कसली करयात ते स्टेजार आमकां दाखोवंक जाल्यार हास्य कलाकारांक म्हळ्यार तांगेन जें आशिल्लें एक बॉडी लँग्वेज जें आमकां वॉयस तांणी इतर आर्टिस्टां पशी एक वरायटी आशिल्लें एक वॉयस लगेन तांकां जें आमकां जाल्यार मात्र ते हास्य नाल्यार कॉमेडी स्टेजार दाखोवच्या जाता तशी दुर्लभ जावन आशिल्ले एक्टर्स नाल्यार कॅरेक्टर्स आमकां मेळटले 2 जावो 3 जावो 15-16 मेंबर्सांत दोग जाण आमकां तसले मेळटले तेवळी एक हास्य नाटक नाल्यार कॉमेडी नाटक फुल्ल जें आमकां करूं जमचें न्हय आनी तसली एक स्टोरी आमकां मेळची ना स्टोरी मेळटा जाल्यार तातूंत खंयचेय एक इन्सिडंट्स बेसले कोण की तांकां जन मुखार तांगेल कुटुंब नाल्यार तांगेल कथा नाल्यार तांगेल स्टोरी जावन एक लिंक येता तर तांकां आमचेर एक संतोशूय आसा तशी विरोधूय येता नाटक जाल्या उपरांत आनी आमकां उजून कशें ना केलें तुमी आमगेल कथा तुमी सांगिल्ली आमो तशें एक विशय येता तेवळी सामान्य जावन आशिल्लें नाजाल्यार सामाजीक जावन आशिल्ली कथा म्हळ्यार आमी कोच्चिनांत नाल्यार केरळांत संप्रदाय कशें म्हळ्यार आमगेर समाजान जमचे इतर समाजांतून कांय आमी काणत तेन्ना कोंकणी नाल्यार आमी कोंकणी उलोवचे आतां वैश्य आसय हांगा कुडुंबी आसय आमी ब्राह्मण्स आसय सारस्वत आसय तांचे सकताले तांकां जें आमकां जेन्ना ते समाजान आमची काणी मात्रांत आमी करताय आतां केरळांत इतर नायर्स आसय नाल्यार मस्त अशें तांगेल काणी कांय आमी काडची ना आमगेल समाजान जी आमची काणी आमी ती डेवलप करून नाटक खेळयताय तेवढे एक लिमिटेशन्स मस्त आमचे भागा आसय तो तांचो सगळो भोवन एक नाटक करून उतले काळाक आमी तें सगळें मुखार व्हरून आसय मागीर प्रचारा जाल्यार फिनान्शियल जाल्यार आमकां मस्त प्रयास येता जाल्यार आसतना आमी तें सगळें करून मुखार वताय फायचे बगेक नाल्यार आमगे चेडवां बगे जावन एक मार्गदर्शना खातीर तांकां कसकसान आमच्यान दिवच्या जाता म्हणून अशें मना उद्देश दवर मात्र आमी हें करताय आनी चड उलोवन आमगे टायम बरं घालना सट्टांगे नमस्कार हॅलो देव बरें करूं सर आतां विनंती करता आमचे प्रकाश शेणे सर तांचे एक अनुभव आनी म्हजे उतरांत तांकां कांयपणी कमेंट्स आसा जाल्यार तांणी सांगेत वेदीर आशिल्ल्या मेल दोस्तांक आनी इदूर बेशिल्ल्या पुराय सगळ्यांक नमस्कार कोंकणी रंगभूमी वर्तमान आनी भविष्य हे आदारार कसल थोडे समस्ये स्थूल जावन आशिल्ले आनी मेल मना आयले परिहार हांव आतां उलोवचें कोंकणी नाटक रंगभूमींत हव्यासी नाटककार जावन मेल्या कसली डिग्री ना हांव 35 वर्सांत केल्लेलें नाटक पळयिल्लें नाटक संवाद बुक्स आनी केलो कॅम्प्स वर्कशॉप्स हाच्या आदारार हांव तुमगे मुखार मुगेल विशय प्रस्तुत करता स्थूल जावन नाटकांतू आतां एक दोनी भाग आसा एक पारंपरीक नाटक आनी एक नव्या नाटक नव्या नाटकांतू आमगेलो क्रिस्टोफर बाब हांणी
रंगभूमी तरबेत दिवची स्कूल आणतो 1 वर्षात की 2 वर्षात तरबेत घेऊन तंतू त्यांनी त्याची 4 अंग असं मुख्य नाटकाचे ते परिपूर्ण जाऊन उपयोग करून प्रयोग करून करचे एक प्रयत्न नवी नाटकांत देता पारंपरिक नाटक कुल्लपुल नाटक तुमकां एक टीम आसा तशी विंगड एक मस्त टीम आसाची म्हगेल्या अभिप्रायारी तांकां नाटकाची प्रीती तांगेर अन्नान तांणी विंगड पळयलें नाटक अशें ताजे आदारारी तांणी नाटक मंडन हाडताचे ताका एक व्हडलें बळग आसा हे नव्या नाटकाक एक व्हडलें बळग आसा म्हगेल्या मनांत एक दिसचें मंगळूरांत तूं कोंकणी रंगभूमीक मस्त सवाल आसा कोंकणी रंगभूमीका एक व्हडलो सवाल आसा कसं म्हणारे जीएसबी बोलीच्यांनी जीएसबी नाटक मात्र पळोवचें कॅथलीक बोलीच्यांनी कॅथलीक मात्र पळोवचें आनी खारवीच्यांनी नाटक केल्यार तांणी मात्र पळोवचें म्हळ्यार 100% म्हणल्यार 95-98% तांणीच विंगड जावन पळोवच्या वचनाची तो प्रचारय त्याचे जाल्यार गोवांत नाटक जाल्यार राज्य भास एकी आशिल्ली निमित्त पुराय जन पळयताचे म्हण म्हगेलो अभिप्राय आमी ह्या समस्येक परिहार कशी म्हळ्यार म्हगेल्या मतान ही एक समस्या हक्क परिहार कशी म्हळ्यार असले विश्व कोंकणी दुसरे एक आनी संस्थेच्यांनी नाटक मंडळ हाडतना विंगड विंगड बोलीचे नाटक एक स्टेजार हाडतना आमकां पळोवंक एक अवकाश मेळटा हक्क प्रवेश एक परिहार तात्कालिक परिहार मिगेल लेखारे संघ संस्थेच्यांनी करका भाषा मंडळांनी एक पयली एक कार्यक्रम करतना विंगड विंगड कॉलेजाचे स्कुलाच्यांका कोंकणी नाटकाचे स्किटाचे एक कॉम्पिटिशन केलें अशी आतां ते पुराय डायलेक्टाचे येवन बोलीचे जन येवन ते नाटक प्रदर्शन करताचे नाजाल्यार स्किट प्रदर्शन करताचे हो एक भाशे विचार जाल्यार नाटक बरोवची एक विचारू नाटक करतना एक्टर्सांक कलाविदां ओट्ट करची एक विचारू तरबेत दिवची अनेक विचारू प्रदर्शन करचे अनेक सवाल हे 4 सवाल आसा नाटक बरोवचें तरबेत दिवची व्हडली समस्या न्ही जाल्यार जनाक ओट्ट करून नाटक मंडोवन हाडचें एक व्हडली सवाल ताजे नंतर नाटक तयार जालां खंय करचें कोण करताची हें आमी सोदून वचका हें एक व्हडली सवाल ह्या सवालाक म्हगेले रितीचे एक सान प्रमाणाचे एक परिहार कसो म्हळ्यार प्रायमरी स्कुलांतूची हांव एवरी इयर म्हगेलें चेडवाले वसंत शिबिरांत रंग तरबेती करता प्रत्येक वर्स करता आसा तशींची हें केल्यार प्राथमीक हंता दोखून तें नाटक चेडवां शिकयल्यार मुखारसून तें तांणी व्हड जातरी मुखारसून तें मुंदरसून व्हल्यार हें एक नाटक रंगभूमीक एक आदार जाता म्हणून म्हगेलो एक अभिप्राय म्हगेलें हांवें 2 उतरांक समाप्त करता देव बरें करूं सर आतां तिसरो व्यक्ती जावन आसा क्रिस्टोफर डायनामीक यूथ आमचे नाटकाचे भविश्य क्रिस्टोफर तसल्या कलाकारांच्या हातांत आसा तांचे एक अभिप्राय तांणी उसारचे देव बरें करूं सर तुमच्या मोगाळ उतरांक समेस्तांक नमस्कार आज जी कितें चर्चा जाली आदीं आतां आनी मुखार कितें म्हणून हांव हांगा सामाजीक नाटका विशीं उलोवणें आयलें हांव सामाजीक नाटक करूनच मुखार आयिल्लो म्हळ्यार जें कितें आसलें आदीं सिस्टम तें पर्दे नाटक आनी पुरो आसलें सो हांवें पयलें केल्लो नाटक पर्दे नाटकच म्हाका तेंय अभ्यास आसा ताच्या उपरांत जे कितें ताच्या उपरांत 3 सेट घालून तें एकच स्टेजीर करचें सिस्टम आयलें तातूंतय हांवें अभिनय केला तातूंतय निर्देशन केल्लें आसा ताच्या उपरांत आधुनीक नाटका कुशीन म्हजें इल्लेशें म्हजी ओडणी लिसर्ट जाली आनी त्या देखून हांव आधुनीक नाटक करतें आसा तशें म्हणून एक आमच्या नाटक कलाकारा मदेंच एक आमीच एक दोरे बांदून घेतला सुमार दोरे बांदून घेतला पूण एक दोरो असो आसा की सरान आतां सांगल्या बरी GSBचें नाटक कोंकणी क्रिस्तांवचे
पळयनात या खारवीश पळयनात म्हणून. पण कलाकारांमध्ये आम्ही दोरे बांधल्यात. आधुनिक नाटक सामाजिक नाटक करतले पळयनात, सामाजिक नाटक करतले आधुनिक नाटक करतले पळयनात. तेंत दोरे आसत. तशें जाल्ल्यान ते आमी ब्रेक केल्यार कंप्लीट एक नाटक म्हणून नाटक क्षेत्र म्हणून एक पळयल्यार खंयी आनीकी चड इन्वॉल्वमेंट साध्य आसा म्हणून म्हाका भोगता. हें हांवें दोळ्यांनी पळयल्लें, देखून हांव मातशें सांगता आसा. मागीर सरान उडोवल जॉन सराचें एका उतरान आहलें सर्टिफिकेट ना म्हणून. एक्चुअली सर्टिफिकेट खंयच्याकी गरज ना, सर्टिफिकेट खंयच्याकी गरज ना. म्हजे थोडेशे सर्टिफिकेट आतां येदोडी म्हाका खंयच्याकी यूज पडूना, कपाटान तशेंच दवरले तशेंच आसात, खंयच्याकी गरज ना. कालें गरज पडटा, तूं त्या इन्स्टिट्युशनाक वेताय थंय कालें शिकताय पळय, एक्सपिरियन्स जाता, तें मस्त गरज पडटा म्हणून बघता. आनी थंय वचून हांव थंय गेलो कालेक एक्सपिरियन्स कित्याक म्हळ्यार म्हाका तें एक्सपिरियन्स येना आमच्या सुत्तूरान मेळनातलें. देखून हांव तें एक्सपिरियन्स सोडच्या खातीर गेलो. सर्टिफिकेट खंयच्याकी गरज ना म्हणून म्हजे अभिप्राय, आनी म्हाका जाल्लो अनुभव तो. मागीर आधुनीक नाटक ह्या मुखार आतां कशें चलता, आतां निरंतर जावन म्हज्या पंगडाक निरंतर जावन काम आसा, प्रदर्शनां आसात, बऱ्यान चलता आसा. आमी निरंतर प्रयोग करूंक प्रयत्न करते आसा, पूण पावना, खंयी पावना. दुसऱ्या रंगमंचाचो वेग पळयल्यार आमकां पावना. मस्त काम करूंक आसा. फुडार म्हाका भोगता आमी जाता तितले युथांक, तरणाट्यांक आमी ह्या रंगमंचेक कुशीन ओडल्यार आमकां बिलकूल साध्य आसा. चाफरा बाबा नतदाळा काय म्हणटात कवी संधी कालेंक सुरू करन, कवींक काय म्हणटात क्रिएट केल्लें म्हणून आयकूंक मेळ्ळें. ताचे परिणाम आतांय आमकां कोंकणीन बरे बरे कवी पळोवंक मेळटात. नाटक क्षेत्रांत एखाद्या वेळा तें काम जालें तर आमकां मुखार आनीकी बरे बरे युवा कलाकार मेळोंक पुरो म्हणून बघता. आनी युवा कलाकारांक मस्त आसक्त आसा. म्हज्या पंगडांत आसचे पुरो तरणाटेच म्हज्या पंगडांत आसचे. आनी हांव तांचे काम करतना म्हाका भोगता तांकां मस्त आसक्त आसा. मस्त म्हळ्यार जावंक पुरो ती मागीर डायवर्ट जाता, फिल्मा कुशीन डायवर्ट जाता वा दुसऱ्या कुशीन डायवर्ट जाता, पूण स्टेजीक येवनची एक आसक्त आसा. पूण तांकां सारकें मार्गदर्शन आनी सारकें एक वेदी मेळटे ना म्हणून म्हाका भोगल्लें. ती आमी खंय तरी पण आमी बांदून दिली तर, आनी एक स्ट्रॉंग जावन बांदून दिली तर म्हज्या लेकार कोंकणी नाटकाचो फुडारी बरो जायत म्हणून बघता. आमी ह्या युथांक टार्गेट केल्यार. वय मागीर सराचें उडोल एक उतार आहलें जुगारी नाटकाच्या विशयांत, हास्य नाटक काल्याक गलोगी म्हणून. वय आमी सबार तेंपां न्हू त्या बोलींत आमी काम करचें म्हणून आमकां मस्त मोन आसलें सबार तेंपां, पूण आमकां जायतो फावतो सुटेबल स्क्रिप्ट मेळोंक नातलो. आनी केरळाचो अरुणलाल केदाळ आमकां ती काणी सांगली, ताणें काणी सांगली आनी ती काणी नैंदेगिरीत जावचे वरवीं आमी ती बोली काणगेली. आनी आमच्या पंगडांत एक हास्य नाटक म्हणून नातलो येदोळ म्हणसर. आमचे सट्टा एकच इल्लेशे सिरियस प्ले असतात, दुसरे खंयचे रितीचे नाटक आसता, पूण हास्य नाटक म्हणून आमचे कडेन नातलो. आमकां सुमार जाणांनी क्रिटिसायज केल्लें आसा, तुमी कॉमेडी करनात म्हणून. देखून एक आमकां एक कॉमेडी नाटक जाय जाल्लो म्हणल्या खातीर आमी त्या हास्य नाटक म्हणून गेल्ले शिवाय त्या बोलये खातीर म्हणून बिलकूल न्ही म्हणून म्हजे अभिप्राय आनी आमच्या पंगडाची तिसरा अभिप्राय. पूण हाच्या बादी वय तशें आयकूंक मेळना आमकां, पूण आमी ती जाता तितले कडेन प्रदर्शन केल्ल्या वेळार त्या नाटकाचे कॉन्टेक्स्टूच कॉमेडी आसल्या वरवीं आमकां येदोळू कांय तशें बगूंक ना, त्या खातीर केलां म्हणून. तितलेंच म्हजें उलोवण एक सांगून आखेर करता. आमी जाता तितले युथांक टार्गेट करन, तांकां हातून काम करूंक साध्य आसा आनी हातून फुडार बांदूंक साध्य आसा म्हणून आमी तांकां एक इल्लेशें कॉन्फिडन्स दिल्यार कोंकणी रंगमंच आनीकी उंचायेक पावत आनी दुसऱ्यांच एक शेप कान घेत म्हणून बघता. आतां आसची पयल्यान परतून सांगता, आतां आमची दुसऱ्या रंगमंचाक आमी कंपेर केल्यार जावंक पुरो मराठी, आमी हरेक फावटी मराठीक कंपेर करता, पूण मराठीत म्हणून न्ही दुसरे खंयची रंगमंच आमी कंपेर केल्यार म्हाका भोगता आमी मस्त काम करूंक आसा. आमी सुबार फावटी आमी कालें भोगता आमीन तें केल्लें ग्रेट म्हणून, आमीन तें केल्लें म्हणून भोगता. तें आमी इल्लेशें उणें करन, आमी इल्लेशें सरावंडिंगान दोळे उक्ते करन पळोवन आमी इल्लें काम केल्यार आमकां बिलकूल साध्य आसा. साध्य ना म्हणून कांय ना, साध्य बिलकूल आसा. तितलेंच. देव बरें करूं. देव बरें करूं क्रिस्टोफर. आतां कृष्ण भट माम म्हणटा हास्य नाटक म्हणून प्रत्येक आतां ना, नाटका भितर हास्य जाता म्हणटा. प्रकाश शेणै माम म्हणटा
विविंगड बोलीच्या सकलांगी काण घेवन एकच वेदीचेर एक दीस आमी नाटक प्रदर्शन करीत. संघ संस्थांनी आमकां कुमो केल्यार हे एक साध्य आसा म्हणून. क्रिस्टोफ म्हणटा आमच्या मध्ये एक दोरो आसा, कलाकारा मध्ये एक दोरो आसा आणि कोंकणी नाटकाक फुडार आसा. ह्या विशयांत तुमी प्रेक्षक कितें म्हणटात? तुमकां एक अवकाश आसा सवालां विचारूंक. तुम्ही कोचीचे भुंयतणेचेर चड तर पौराणीक नाटकां अशी खेळटाचे आनी वेगळे समाजाचे ते कथा वस्तू कितें आसता जाल्यार तुमी काण घेनात अशें म्हण तुमी सांगलें म्हण म्हाका समजत हांव. ताका कारण कितें? ताजेन काय तुम्ही दुसरे काय एक प्रयत्न केला हांवें, ताजेन काय बरें एक वायट काय जालां हांवें. ते सीमीत जावन कितें उरलां? 400 वर्सांचो 400 वर्सां जाले कोंकणी लोक कोची वचून रावला. हांगा मायग्रेशना एक विशय उरलेला. आम्ही गोंयांत ताकून कसले एक विशयान की इधर गांवां वचून आसाय. तर आम्ही मस्त तराचे दुर्घट सगळं अनुभव पावून गेले एक जनता. त्या दुर्घट कसल म्हणून आमी थोडे एक स्टेजार प्रेझेंट करतरी वेगळे विभागाचे नाल्यार तांगेन जावन आशिल्लें एक दुख्ख जावं नाल्यार तांकां आमी एक अवहेळन करचें म्हणटा जावं जातालें. तें एक आमगेले काणी नाटक म्हळ्यार एक काणी तें जिवीत न्हय. एक जिवीत आमी काणये रुपार्थ ऑडियन्साक प्रेझेंट करताय. तेवढ एक विभागाक मना दुःख आणू जावं तांगेले विरोध आणू आमी एक नाटक खेळचो म्हणून व्हडले मिगेले एसे स्टोरी रायटर नाल्यार डायरेक्टर म्हणले कान म्हाका तातूंत व्हड एक मनाक ही तशें कांय न्हय. तेवण वेगळे विंगड एक व्यक्तीले एक चरित्र नाल्यार स्टोरी काण एक नाटक खेळणू तागेले विरोध जाव्यात नाल्यार तागेले मनासी संतोष जाव्यात तशें खेळल्यार पांय तांणी आमचें एक उत्तर निमगोसून एक कारण जालें. प्रत्येक जण गांवांत आमगेल्या गांवांत आतां हांगेर आमी कसलेंय नाटक खेळ्ळे आमगेल्या गांवच्या कोणाक कसलो विरोध आसूं ना. हांगाचे एक व्यक्तीक आमी तातूंत इन्क्लूड केले जाल्यार तागेले एक विरोध आमी काण घेवंक जाता. तर तांकां एक दुख्ख हाडूं ना जाल्यार तांगेले एक विरोध संपादन करून आमी एक नाटक म्हळ्यार एक 3 hours नाल्यार 2 hours एक टायम पासींग. तर आमगेले कश्ट नश्ट तांतूं आसता जाल्यार एक 2-3 months आमगेले कश्ट तांतूं आसताय. तें सगळें आमी करून जनपदाक संतोष करचे बगे मात्र वेगळे विभागाले एक मन दुःखन काण घेवच्याक व्हडले सम न्हय म्हूण तर मिगेले एक रितीर दिसता. ते म्हळ्यार मात्र आतां पुराण आमी करता म्हळ्यार ती एक स्टोरीच ना जाल्यार वेगळे कसलीय हिस्टरी करता जाल्यार ती स्टोरीच ताका स्क्रिप्ट आसा ना जाल्यार ऑदर आसा तें सगळें आसा ते आमकां एज इट इज आमकां प्रेझेंट करुयात. तातूंत कांय विरोध ना. व्यक्तिगत कथा ना जाल्यार काणी जाल्यार आमकां मस्त प्रॉब्लम्स आसाय. आतां एक अबकारी तो गांवांत चांगेय करता तशीच ताका कोरू जान तिल्ले कान आसले मस्त संपादन करता तो तागेले एक स्टोरी आमी दाखयता आमी खंयच्या लेखान ताका प्रोसीड करुयात. अबकारी मिन्स हय ताका आमी खंयच्या लेखान दाखोवंक तो एका लेखान कोरू पाणाचीन सगळं करता आनी एक वाटेन समाज आहा तो मस्त करताय तातूंत कोण कितें समजाव नाशिल्लो. तशें काडटरी आमगेले ते प्रयास मस्त आसा. आतां आमकां जाण थोडे डोनेशन दिवचें आसतलो तो तुमी गेले कसल्या काडलें फाय तूं येवंक नाका वच म्हणून सांगल्यार आमकां नाटकय आसूं ना स्टोरी आसूं ना अभिनय आसूं ना कांय आसूं ना. तसले सगळो मस्त प्रश्न आमकां फेस करपाक जाता. तें देखून मात्र असले एक विशय हांव सांगिल्लो. भायर येवयात तशें सिल्यांनी आमकां सपोर्ट करून तांणी मुखारसून करूयात आमच्या घरान. तें कोण करयताले हॅलो हांव महेश नायक म्हण हांगा उलयलें मस्त प्रॉब्लम एक प्रोफेशनल कोंकणी वेबपेट आयले बी मस्त लाँग टायम ड्रीम ते प्रोफेशनल कोंकणी वेबपेट बी सॉल्व जातले की म्हण आसता. either in Karnataka level, Karnataka, Goa level, all India level जिथे जाता त्या पण कोण मस्त ॲक्टिव्ह जावन थिंक करना ती म्हण दिसता. क्रिस्टोफर क्लियर ताका वेबसायट कशी काम करता इन अदर लँग्वेज तुमकां कोतास बट कोंकणीन इट इज अ बिग फेल्युअर एज ऑन डेट कशी म्हण. वय रेपर्टरी कोंकणींत ना आनी ना म्हूण सांगना आसा
पूण आसूंनी ना तशें वय वय 2011 वय. माणसोपणांत रेपर्टरी आराम वय केला वय वय वय. हांवूय तसो भाग जावन वय आसलो वय पूण जे कितें काम जाय जे निरंतरता नव्या आर्टिस्टांक क्रिएट करचें जावंक पुरो आनी एक मुवमेंट जावंक पुरो तें जावना म्हणून म्हाका भोगता वय 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 लँग्वेज बॅरियर्स आनी आमकां आनी एक व्हडले समस्या हांवें उडोवन सांगलेच आमी इशिलें तिशीन वचना हांव तिशिलें इशिन येना मस्त डिवायड जावन आमी सांपडले हांव म्हणून भोगता पूण हे ब्रेक करूंक बिलकुल साध्य आसा एक मौन जावन कोणे मनी एक निगंड जावन काम केलें तर बिलकुल जाता म्हणून भोगता येस सर प्रकर्षणी माम म्हणटा आमी हर एक बोलीचे वेगवेगळे बोलीचे संगता मेळोवन एक पोटी एक ड्रामा फेस्टिवल ह्या आनी खंयचेपणी केल्यार आमचें कोंकणी नाटक उरयत म्हणटात तुमी कितें म्हणटात कोणीपणी सवाल आसा पॉसिबल या इम्पॉसिबल ओके म्हणजे सवाल क्रिस्टोफर सराक आतां थोड्यांनी म्हळें गोंयांत नाटक केल्यार पुराय येतात म्हूण आमी येता गोंयचो नाटक केल्यार आमी येता टिकेट काल्याक म्हळ्यार ती तियात्र कॉन्सेप्ट गोवा सुरू जावन ते लोकां मोगाळ जावन बॉलिवूडाच्यांनी काणयल्या बॉलिवूडाच्यांनी गोवाचे तियात्र कॉन्सेप्ट करून मुवीज काडले आनी ते सुपर हिट जाले आमी आदीं आसले तियात्र कॉन्सेप्ट ताल्ले आमचे पूण आतां तेका लायक आमी इंग्लिशान वर्ड म्हणटा मोनोटोनस एक नाटक सुरू जावन नाकेर मुसोर परदे बदलनात खाली लायट मात बदलतात जाल्यार आमकां तियात्र कॉन्सेप्ट लोकांक एक मनाक एक कशी जाता तें तुमी काले म्हणटा ताका ओल्ड गोंयांत कदंबाचे आडळीत आसतना या हैदराली आडळीत आसतना थंय नाटक आसलें थंय ताका नाटक म्हूण ताका नांवच नाटक खेळ आनी जागोर हे तीन कॉन्सेप्ट आसलें ताच्या सांगता केदाळा पोर्चुगीज गोंयांक पांय दवरतात की गोंया कल्चरांत पोर्चुगीज कल्चर आनी इटालियन कल्चर ते सांगता मेळ्ळें ते सांगता मेळोन तियात्र म्हणून थंय आराम केल्यात इवन तियात्र गोंयांत सुरू जाल्लें न्ही मुंबयंत ते दुसरी विशय ती तशें न्ही तें एक मिनिट इटालियन पार्टी बॉम्बेक आयिल्ल्या टायमार तांणी नाटक खेळटात तियात्र थंय ते ताका तियात्र म्हूण नांव नासलें इटालियन ग्रुपाचो एक नाटक थंय पळयल्लो एकलो सेम नाटक कॉपी करता इटालियन बॉय म्हणून गोंयांत प्रेजेंट करता इटालियन बॉय थंय करच्याक पयले 1852 मोस्टली गोंयांत प्रेजेंट करतात प्रेजेंट जाल्या उपरांत बॉम्बेंत प्रेजेंट करतात आल्फ्रेड थिएटर कितेंगे थंय ते प्रेजेंट जाता थंय प्रेजेंट जाल्या उपरांत थंय तावन गोंयांक व्हरतात गोंयांत ते पॉप्युलर जाता हांवें सांगचें तें गोंयकार इटालियन आनी पोर्चुगीज ते दोन मिक्सड कल्चर जावन तियात्र आराम जाता इवन गोंयांत नाचतात मांडो कल्चर ऑफ इटलीचें कल्चर तें इटलीचें कल्चर आनी पोर्चुगीज कल्चर सांगता मेळोन मांडो क्रिएट करतात आमी कोंकणी कल्चर आमचे मूळ कल्चर आमी कंप्लीट आमी हिंदू इवन हांव एकलो कॅथोलीक म्हजें मूळ कल्चर हिंदू कल्चर आतां म्हजे लागीं दोन कल्चर आसा एक हिंदू कल्चर आसा ताचे उपरांत क्रिश्चन कल्चर आसा म्हजे लागीं हांव दोन कल्चर सांगता जी येता गोंयांत नाटकाचें कल्चर 2-3 रिती आसा गोंयांत एक आमचे हिंदू भाव नाटक म्हणूच नाटक खेळटात गोंयांत कोंकणी उलोवचो लोक तियात्र खेळटा नमस्कार नमस्कार मॅम. तुमच्या परवानगीन आय एम जस्ट सेईंग सम थिंग्स थोड्यो गोष्टी सांगता मे बी ओके मॅम एक आसा गोंयांत कसले कल्चर आसा हाजे आन्सर गोंयांत दिवपाक जाय पूण एक गोंयकार म्हूण म्हाका दिसता गोंयांत कल्चर आसा तें एक तरेचें लिव्हिंग कल्चर आसा इट इज नॉट स्ट्रेटिफायड इंटू वेरियस कायंड्स ऑफ डेड स्टेप्स एक हिंदू कल्चर मागीर ताजेर एक तें जालें मागीर दुसरें अशें न्ही इट इज ग्रोईंग आनी ताका लागून हिस्ट्री आमकां जें जें हाडून दिता इतिहास दिता तें आमकां भोगचें पडटा तें भोगता आसतना तातूंतल्यान आमी कितें तरी निर्माण करतात दॅट इज कल्चर इज नॉट प्रकृती इट इज नॉट नॅचरल इट इज ह्युमन मेड ओन्ली
इट गेट्स मेड, इट्स नॉट टिंकर्ड अँड मेड. आनी ताका लागून म्हाका दिसता मांडो फॉर एक्झाम्पल हे कितें तरी भायले घेवन कितें तरी आपलें दिवन घडयल्लें, इट इज इलीट फॉर्म, इट इज नॉट अ फोक फॉर्म, हे हांव मान्य करता. पूण तें आतां आमचें जालें न्ही, बिकॉज Wait, एक yes. अशें. सो आय थिंक वी शूड लूक एट कल्चर इन दॅट पॉझिटिव्ह सेन्स, सकारात्मक पळोवपाक जाय. कित्याक आमकां सगळ्यांकूच बरोबर घेवन वचपाक जाय. जर ह्या माचयेर सगळीं खेळपाची जाली जाल्यार विश्व कोंकणी केंद्रान जर तशें धरलें जाल्यार एवरीबडी शूड बी प्लेईंग ऑन इक्वल फुटेज. तेन्ना हें म्हजें, हें भितरलें, हें भायलें, हें पुराय, हें नवें अशें येवचें न्ही, हें आमचें अशें म्हूण येवचें. एंड देन वी वील तांची समिक्षा करया, बट एज एन इंडिविज्युअल नाटक, नॉट एज कमिंग फ्रॉम एनी परंपरा अशें दिसता. Thank you, ma'am. Thank you, म्हजें ma'am. एक ल्हानसो Thank you. Thank you, क्वेश्चन ma'am. आशिल्लें, एक Nice क्वेश्चन to- आशिल्लें तुमकां. Nice to hear you. ओके, Thank थँक्यू. you, ma'am. एक Thank प्रश्न you. विचार तुमकां. तुमी म्हळें की आमी जर नाटक खेळ्ळें केरळांत तूं, आमी पौराणीक खेळटात. कित्याक जर दुसरे तरेचें केलें जाल्यार आमकां वेगळे वेगळे कडल्यान विरोध येता. हांव एक प्रश्न विचारता, पुराणांतलें नाटक प्रेझेंट करता आसतना विरोध येना? कित्याक नाटकान एक खंय तरी प्रोटॅगनिस्ट आनी ऑटोमॅटिकली एन एंटॅगनिस्ट गेट्स क्रिएटेड इवन इफ इज नॉट प्रेझेंट. नायक निर्माण जाता न्ही, तो नायक कसो आसलो तरी मनान तरी आमच्या ताका एक प्रती कितें तरी जाता निर्माण. तेन्ना आमी कशें तो विरोध सहन करता? तुमकां रिलिजियस थिम्स प्रेझेंट करता तेन्ना विरोध जावंक शकना. कोणें समज नवे तरेन केले जाल्यार, समज अहिल्याची स्टोरी आसा आमी प्रेझेंट केली, इट कॅन बी प्रेझेंटेड फ्रॉम डिफरंट वेज. तशें तुमगेलो तो उदळ अबकारी अधिकारी आसा ताका तुमी खंयच्याय नदरेन करात, एक म्हणजे नैतीक म्हणून ऑर अनैतीक म्हणून, जाल्यार पासून समस्या आमच्या भोंवतणी आसता नाटकान मांडल्यो नाल्यार कोण मांडटलो अशें तुमकां दिसना? जो म्हाका दिसता नाटकाचें यश तातूंत आसा की समाजांतल्यो समस्या नाटक माचयेर हाडटा आनी त्याच बरोबर लोकांची अभिरुची आनी लोकांचें मन दुखयनासतना तें करपाक शकता. हें करता तें नाटक यशस्वी अशें म्हाका दिसता. शेक्सपियरान हें केलां आनी कालिदासाच्या नाटकान पासून आमकां पॉझिटिव्ह आनी नकारात्मक दिसताच. म्हाका दिसता साध्य आसा नव्या भुरग्यांनी ते प्रयोग केले आसतले. सो हें म्हजें मत, प्रश्न असो नाशिल्लो, जस्ट टू. थँक्यू. जान बाब एक उत्तर उलयत. महेश माम तांणी एक प्रश्न आमगेले क्रिस्टोफरागान रेपर्टरी मंगळूरांत चलता आसा म्हणून एक 2-3 कॉलेजां चलता आसा. म्हाका एक भरम हे विशय म्हळ्यार क्रिस्टोफर कोंकणी मनीस जावन ताणें एक तरबेती घेवन निरंतर 50 नाटक कोंकणीत केलेलें एक व्हडली साहस. एक चप्पाडेचे अभिनंदन ताका. आता आनी एक विशय हांव तुमच्या गमनाक हाडटा. कित्याक म्हळ्यार आमच्या मंगळुरान पॉवरफुल नाटक ना, खंडीत ना, पॉवरफुल नाटक ना. कित्याक म्हळ्यार हांव पॉवरफुल नाटक पळयलां. एक नाटक पळोवन तेंच हांव आमकां उठोवन येवंक जायना. हें आमकां हें बॉडी काडून मारल्या बरी प्रेक्षक मदें. ताका हिरणया कितें म्हणटा म्हळ्यार मास्टर हिरणया कशें म्हणटा म्हळ्यार नाटक जाल्या उपरांत CMच्या ऑफिसांत हांव ताका फोन येतले खंय, दया करून एक पाटी म्हज्या ऑफिसाक ये, आमी सांगता कॉफी पियेया म्हणून. तशें CMच्या ऑफिसांत मास्टर हिरणयाक कॉफी दिवन CM म्हणटा खंय, तूं कालें सांगताय जाल्यार सायबा म्हजे कडेन म्हाका फोन करून सांग, दया करून थंय रावन सांगनाका म्हणून. तळें नाटक मंगळुरांत खंय आसा? तळें नाटक मंगळुरांत ना म्हळ्यार आमी भियेता तळें नाटक करूंक. आमकां भंय आसा. आमकां नव्य नाटक मुखांतर तें आमकां प्रेझेंट करयेत, सामाजीक नाटक मुखांतर प्रेझेंट करयेत. तुमी कितें म्हणटात? आणि तांणी सांगलें 1 मिनिट, आतांच्या काळाक आमी सवाला उठोवचें नाटक करना म्हणून. आनी मामान सांगलें वय आमी सवाला उठोवचें करीचेच. कित्याक म्हळ्यार सवाला उठोवचें खाली लेखकाचें काम म्हणून चिंतता, ते बरयतात आनी तांचो सवाला उठयतात. आमी नाटकीस्ट जावन आमी सवाला उठयचेच प्रस्तुत काळाचेर. आनी हांव म्हज्या पंगडा सांगता नाटकांत खंय खंय साध्य जाता थंय थंय सवाला उठोवचें हांव प्रयत्न करते आयलां आनी मुखारी करता. सगळ्यांक नमस्कार. हमको चिसकुंता तवळे हांगेक एक आमगेल गुरू जावन आशिल्ले कृष्ण भट मान आमगेल थंगचे नाटकाचे साहचर्य कसले थंगचे सिट्युएशन कसले म्हण तुमकां चांजान सांगून दिल्या जाल्यार
एक सोशल रिफॉर्म्स हाडचे खातीर आशिल्ले एक विशय आमकां नॉर्मली काडू जायना त्या म्हळ्यार हांगा सांगिल्ले कारण आमकां ऑडियन्स आमकां मेळचे ऑडियन्स तशी ऑडियन्स नॉर्मली तुमकां हांगाचे सिनारियो कशी गोवांतूल सिनारियो कशी ते जावन बोर डिफरन्स आसा केरळांतूल सिनारियो म्हळ्यार आमी परफॉर्म करताय ओपन स्टेजार चडे विच इज रिलेटेड टू सम फेस्टिवल तेवळ थांगे आमचे ऑडियन्साक हे सोशल रिफॉर्म्साक आयऱ्याक ते मन्ना बरो आशिल्ले एक मूडार न्ही कोण आसतले टिकेट दवरनाशिल्ले एक शो आमी हाजे भितर खेळ्ळे ना आतां बडो मान सांगिल्ले काना आमी एक 35-40 ड्रामा हे न्यू जनरेशन दॅट इज बियॉन्ड 2000 आमी खेळलेले आसा जाल्यार आसतना आमी एक शो सरी टिकेट दवरून खेळ्ळे ना आमकां हे आमगेल ग्रुपाक जावं आमगेल लेखान आशिल्ले बाकी आशिल्ले ग्रुपांक जावं आमकां हे एक मॉनिटरी म्हळ्यार तातूं ते एक फॅक्टर न्ही आमकां हे जस्ट एक पॅशन मात्र तर म्हगेले एक अभिप्राय ती म्हळ्यार आमी एज ए ग्रूप आमगेल हे पॅनल डिस्कशनाचो एज ए ग्रूप आमी मुखार दवरका जाल्यार एक हे विशय ती म्हळ्यार आनी आमगेल जनरेशनांतू हे नाटक म्हळ्यार पॅशन कशी आमगेल चड बाळां वाडोवयात आतां आमगेल ग्रुपांतू स्टार्टींग फ्रॉम 5 years 70 years भितर आशिल्ले एज ग्रुपांतले आळ एक्ट करताय संजय नाटक चयला तुमकां मना येताले तांकां सनर रोळ जाल्यार दे आर व्हेरी ईगर टू कम ऑन टू द स्टेज लाईव्ह परफॉर्मन्स करचे बगे तशी एक पॅशन आमगेल एमचे जनरेशनांतू उण जावन येता बिकॉज ऑफ सोशल मिडिया तर ते सोशल मिडिया उंचार आमकां कशी हे पॅशन आमगेल चेडूं वाडोवयात ते रुपान आमकां हे आमगेल हे कला रूप कशी सस्टेन करून वरयात म्हळ्यार पसून आशिल्लें एक हेल्थी डिस्कशन आज न्हय जाल्यार दाणपणी कोरका म्हणटा मिगेल मना आशिल्लें एक सनी विनंती देव बरें करूं देव बरें करूं गोंयांत प्रिन्स जेकब एक फेमस नेम प्रिन्स जेकब ताच्या एका नाटकांत सगळ्या गोंयच्या लोकांक तो कशें उलयता गे म्हळ्यार नाटकाचें नांव आओ जाओ गोवा तुम्हारा है आओ जाओ गोवा तुम्हारा है तो कितें म्हणटा गे गोंयकार सकाळी उठून पेन्नी सोलून वेतात घाटीचो लोक गोंयां येवन काम सोदतात हे ताणें धैर्यान सांगलें ताच्या एका नाटकांत हांवें सांगचें कशें गे म्हळ्यार नाटक आसचें एक पत्र बरी एक न्यूजपेपर नाटक म्हळ्यार तांतू पुरो आसता राजकारण आसता अपराध आसता लव आसता पुरो आसता लोक वाचता पेपर वाचता तशेंच नाटक ह्या वेदीचेर आमी कितें करता गे लोकांक आमी शिक्षण दिवन समाजांत कितें आसा तें उणपण आमी लोकांक दाखयता सपोज उणपण दाखयनासतना आमी एक प्रदर्शन केल्यार तें नॅशनल वेस्ट ह्या विशयान तुमी कितें म्हणटात आमी सवाल आमी उठयचेच खंयचेय मनी आमकां सूख म्हूण बगता जाल्यार सवाल उठयचेच पडटा कित्याक म्हळ्यार ना तर आमी कालें करता इल्लेशे कश्टांचे टू स्विम एगेन्स्ट द फ्लो म्हणटा हांव पळय ते इल्ले कश्टांचे सवाल पूण तशें म्हणून व्हड्यांत गेल्यार आमी वेगळे जावन कशें रावचे म्हणून अशें सवाल उठोवचेच पडटा कोडयाळांत वेदी विशयांत एक सवाल आयले वेदी हांगा डॉन बॉस्को हॉल चीप मेळटा पयलें 5,000 रुपया आसले आतां रिनोवेशन जाल्ल्या उपरांत 12,000 रुपये सो ते यूज करून म्हयनाळी मंच क्रिस्टोफरान म्हणे ट्राय करी हर एक म्हयन्यांत आतां हांगा माणसोपणांत हर एक आयतारा लास्ट आयतारा 264th म्हयनाळी मंच जाली रेग्युलरली 6:30 म्हळ्यार 6:30 1 मिनट राखना तसो एक प्रोग्राम केल्यार ताका मस्त जाणां सपोर्ट येता म्हळ्यार संडे ड्रामा घेना म्हणटात संडे सांजेर बोर जाता आज कहले प्रोग्रामा ड्रामा घे आमसून हेचे मस्त जाण आसात सो हप्त्याक केल्यार स्कोप आहा म्हणून म्हजें चिंता हर एक हप्त्याक म्हयन्या जायचे म्हणून पूण म्हयन्याक एका लेखान स्टार्ट करी येत गेम सांगून दिसता आनी हे फीस बार रिजनेबल जाल्ले म्हणटे ल्हान टिकेट दवरून शो केल्यार मस्त स्कोप आसा म्हणून म्हजें चिंतप मेगेलें नांव बोळंतूर कृष्ण प्रभू म्हणून
जॉन सरनं एक वय जॉन मामान तांगेल एक स्पीच ಅಂತ म्हणले ಬಂಟ್ವಾಳचे नाटककार बोळंतूर कृष्णप्रभू म्हणून तांगेल नाचतो हांव मेगेले एक सानाचे क्वेश्चन प्रकाशणे मम्माक हांग कोचीचे माम म्हणलो आमगेल्या नाटकाची संस्कृती येदूर उरका ताजे खातीर आमगे नेक्स्ट जनरेशनाक कशी तयार करची म्हूण सांगून ताका समजावन प्रकाशणे मम्माने म्हणलें कसं म्हळ्यार स्कुलान तूं आमी ह्या नाटका ಬಗ್ಗೆ ತರಬೇತಿ दिवचे साध्य तसं पळोवका म्हूण सांगून मेगेल क्वेश्चन प्रकाशणे मम्माक प्रकाशणे मम अशी करची म्हूण जाल्यार हाक मुखार सून कशी व्हर येता आमगेले विश्व कोंकणी तसल संस्थे नाही सिमिलर तसल संस्थेन तुमकां ताका कसल सकड हेल्प केला रे तुम्ही सांगेल करू शकता म्हणून सांगून एक 2 उतर उरलो का म्हण नेमून घेता बुळंतूर कृष्णप्रभू माम नातू ते नाव बारी फेमस तुगेले क्वेश्चनाक आन्सर ते हांव मात्र न्हय नाटककार कोण आसा तांणी पुरायजन केला रे एक समस्या तावडे म्हाका एक 2 समस्येचे सवालाची विशय उलोवचे आसा नाटक पळयतानाची करतानाची हांव सादारण एक 5000 वैरी जनाक तरबेत दिल्या नाटकांतू 35 वर्सांत तांतू 1% नाटल्या 1% पशी उणी जन तांणी त्या फिल्डांत वचून ते कॅरियर जावन घेतलां एक्टिंगांतू नाटल्यार एक्टिंग कल्चरल रिलेटेड विशयांतू घेवन तांणी म्हाका तांकां पळयलो उडगासना तांकां मुगेल तोंड उडगास येवन तांणी म्हाका पळय हांव मुगेल त्या टायमार आयलोलो त्या शिबिरांत आयलो म्हूण तांणी उडगास करून म्हणटा तांणी उलयलें आसा तशी तुमी सांगलां म्हण केची चेडवांक तंतय शिबीर केला रे आमी एक 50 जनां केला रे ते एक मुखारसून ते एक 10 जनपणी हायस्कूल कॉलेज कडेक लास्टाक एक 5 जनपणी ते ड्रामा मुखार व्हरतीत म्हण एक अभिप्राय आनी एक जान सर एक विचार आसा आतां एक आमगेले कृष्ण भट मामाले एक शिष्यान एक प्रस्ताव केलो मुगेले मनांत एक क्वेश्चन आशिल्लें कृष्ण भट माम एक सात्विक मनीस म्हळ्यार तेगेले उद्योगाची पौरोहित्य चांग रिती जना लागी व्यवहार करचो कोणाक मनाक बेजार जायना दिसी ताणें व्यवहार करचो म्हणून तशी ताणें एक प्रश्न केला एक एक्सायज डिपार्टमेंटाचे तेगेले सामकी अंक ते जनाक कळल्यार बेजार जाता म्हणून हांगा आमगेलें उत्तर समाप्त करता हांव क्रिस्टोफर आतां आमचे ड्रामाचें भविश्य आसा यंगस्टर्सा वयर हे यंगस्टर्स सांगता म्हणल्यार मात्र हो ड्रामा आमी थिएटर मुखार व्हरयेत हें कशें व्हरयेत म्हणून एक 2-3 मिनटां उलयत की क्रिस्टोफर हांव मागीर करता बेगीन सर कांय ना आमी म्हाका बघता केदाळे नाटक शेत एक मोबायल ॲप आसल्या पर्यंत सिंपल आमी तें अपडेट करते वचचे नंतर हँग जाता मोबायल ॲप तुमचे पळयलां न्हय वॉट्सअप कशें हँग जाता तशेंच हांव आज काल हें करता तेंचं फाल्यां केल्यार पळय ना जायना आनी परवां केल्यार जायना आमी अपडेट करते वचचे येतो एक उपाय म्हणून सांगता आमी आमच्या तोलकेन बनून रावल्यार बिलकुल साथ दिना अपडेट जायचे इतलेंच हें केल्यार मात्र साध्य जाता तितलेंच देव बरें तुम्ही प्रेक्षक कितें म्हणटात भविष्यात आमच्या थिएटराचें भविष्यात प्री रेकॉर्डेड आसता वय म्युझिक आणि सगळे संवाद हे अपडेट बरें की नाही पारंपारीक तुम्ही म्हणचे आमकां पारंपारीक नाटक जाय नाटकाक उतरां अभिनय आनी उतरां नाटकाचें बंडवाळ आनी उरलें पोरा तें आमी करयेत या सोडयेत पूण आमकां अभिनय जाय आनी उतरां जाय आय मीन पारंपारीक नाटक आमकां जाय आमचें सामाजीक नाटक पारंपारीक नाटक जाय पडद्यांचो नाटक जाय नव्या नाटक जाय टेक्नीक ते संदर्भಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸರ್ ಪ್ರೀ ರೆಕಾರ್ಡೆಡ್ ಡ್ರಾಮಾ पण ಆಕ್ಚುअल ते समान नहीं प्री रिकॉर्डेड प्ले
ना म्हाका कालें बघता प्री रेकॉर्डान एक्टर मरता एक्टराक कांय फ्रिडम ना कोणेंगी कालेंगी केला हांवें कालेंगी अशें करचें शिवाय दुसरें कांय ना प्री रेकॉर्डान एक्टर मरता टेक्निकली तुमकां रिच दिसता ऑडियन्साक पळोवंक बरें दिसता पूण एज अ एक्टर तो मेलो ताका कांय करूंक जायना वय ताचे प्रॉब्लेम आतां सांगता आतांच्या एका एक्टराक एक गट्टू उलया म्हणल्यार ना एक ताळो ना एक्टराक गट्टू उलोवन स्पीच वर्क ना इंटोनेशन ना खंय पॉज दिजे खंय कॉमा सांगिजे खंय पॉज ब्रेक कनगिजे कोणाकी गोत्तू ना स्क्रिप्ट वाचूंक दिया तांच्यांक स्क्रिप्ट वाचूंक येना काल वाचतात म्हणून कळना सड्ड म्हणल्यार हांवें कॅथलीक कम्युनिटी काम करचें खंयचोय डायलॉग वाचा आमी सांगल्यार एका प्रेमी प्रेमिकाक डायलॉग सांगता बायबलांत आसले बरी ताचे टोन आसता सत्य आमचे प्रॉब्लेम ते आनी अशेंच जावन गेल्यार आनी ताचे वयर आमी रेकॉर्डिंग तपल्यार आहा पळय वाचीक विन्यास अंत ना म्हणून म्हाका बघता इंटिमेट थिएटर 200 ऑडियन्स पावता ताच्या चड प्रेक्षक न्हय 2000-3000 प्रेक्षकांक घालून करचो नाटक न्हय ताका जात्रे म्हणटात नाटक न्हय नाटक जाल्यार एक 200 मॅक्झिमम 200 आमकां पावता 50 म्हणल्यार भारी बरें आमी इंटिमेट जावन तुमच्या सांगात इनवॉल्व जावन आमी एक्ट करयत आतां आमकां आयिल्लें मॅसेज आमच्या डिस्कशनांत आयिल्लें मॅसेज आमकां नव्या नाटक जाय एक नव्या नाटक जाय आमच्या कलाकारां मदें एक दोरो आसा ते दोरो आमी काडीचे सेकंड तांणी सांगलें धार्मीक नाटका विशयांत न्ही जावन आमकां धार्मीक नाटक जाय तुमकां तुमच्या अनुभवार तुमी पळयल्यात TV सिरियल रामायणा आयिल्ल्या उपरांत तें जाल्लें बदलावण सामाजीक बदलावण ह्या महाभारत आयिल्ल्या उपरांत तांतलें सामाजीक बदलावण आमकां तांतूं कितलें मेळ्ळें म्हणून इवन आमी कॅथलिक्स हांव कंटिन्यू सिरियल पळयला महाभारत पळयला इवन रामायणा पळयला म्हाका मस्त विशय म्हाका कळ्ळें महाभारत सिरियलांत ह्या रामायण सिरियलांत ते हिंदू जावन दी क्रिश्चन जावन दी आनी खंयचें जावन दी आमकां धार्मीक नाटक आमकां गरज आमकां जाय धार्मीक नाटक आमकां जाय आमची भुरगीं भविश्यांत आमच्या भुरग्यांक तयार करचें साधना बळगतले ग्रूप तले ग्रुपांत आमी त्या भुरग्यांक सपोर्ट केल्यार फाल्यां आमच्या भविश्यांत ते रावतात तशें तांचें शेणै मामाचें आमकां इतलें मेळ्ळें हांवें टोटली कन्क्लुजन करून हांवें सांगचें कितें गी म्हळ्यार आमकां पारंपारीक नाटक जाय ताका आमी काल पडद्याचो नाटक म्हणटा तो जाय ती आमचें कल्चर ती आजुनी गोंयांत आजुनी आसा मँगलोरान ती आसलें पूण तें कित्याक फाटी पडलें आतां ना पूण आमकां जाय विश्व कोंकणी केंद्र तले संस्थान तले नाटकां प्रोत्साहन दिल्यार आमकां मस्त अनुभव जाता म्हळ्यार आमचें धर्म उरता संस्कृती उरता आमी खंयची जात जाल्यारय जावं दी देव आसा एकलोच तूं आमी देवा विशयांत आमी उलयता थंय आमी थंय देवाक पळयता तशें कन्क्लुडींग पार्ट आमी ह्या रितीक आयल्या देव बरें करूं देव बरें करूं म्हणटा इथं म्हळ्यार आतां आमी सकाळचे फस्ट आमगेले भासांत कोंकणी रंगमंच प्रस्तुत आनी भविष्य विशयार खूब चर्चा केलेलो आसा एक खंयची चर्चा परिपूर्ण जावंक येयला रे पॅनला मात्र न्हय तुमी येद्राचे तुमी गेले एक ह्या विशयार भाग घेतला मात जाता तुमी संपूर्ण जावन परिपूर्ण जावन ह्या भासांत भाग घेतला तुमकां हांव धन्यवाद म्हणटा हाचे कोंकणी रंगमंच प्रस्तुत आनी भविष्य विशयार भास केलेले आमगेले चलासून दिलेले सत्र संचालक जॉन एम परमनूर हांकां एक फूल दिवन आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा दाखोवन गौरव दिवका म्हणून डॉक्टर के मोहन पै मम्माला निमगून घेता देखून तांणी वेदी दिवचे आनी फूल दिवचे मुखेल आमगेले एक मोगाचे एक गौरव आनी तशेंच पॅनलार आसूचे एल कृष्ण भट मामू तांकांय फूल दिवचे मुखेल गौरव दिवका म्हणून निमगून घेता आनी प्रकाशणे माम यू प्रकाशणे माम केन्नाय कोंकणीचे एक खंयचें नाटक अशें पुरो चेडवां घेवन एक नाटक विशय विभिन्न रितीर एक कोंकणी प्रस्तुत करचे यू प्रकाशणे माम देखून तांकां एक फूल दिवचे मुखेल विश्व कोंकणी तर्फेन एक गौरव दिवका म्हूण निमून घेता
आणि मेगल मोगावच्यो केन्नाय आमगेले यावत्तू आमगेले वट आशिल्लो मनीस क्रिस्टोफर डिसोजा कोंकणीचे फुडार म्हळ्यार मुखारचे एक भविष्य तुम्ही मात्र तुमकां संकट आमकां एक घेऊ का तेन्ना मात्र बोलीचे एक डिफरन्स ऑफ ओपिनियन खाली जायचे साध्य ना इथं म्हळ्यार आमी मस्त नाटक कोंकणी सांस्कृतिक संघा तर्फेन करतनाची ही धार्मीक विचार आमी चड प्रोकस केलो तशी छान एट्रॅक्ट जावं चड एक आमगेले जिससाल विशय पर एक धार्मीक आचार विचार प्रयुक्त भगवान वेदव्यास म्हळ्यार ते नाटक करतना टाउन हॉलांत खूब जन येयले आसा ते एक प्रस्तुत आमी तशी रिती सामाजीक ಒಟ್ಟು धार्मीक आचरणाचे म्हळ्यार संबंध पाविल ते केल्ले म्हण जाल्यार आनीक एक कोंकणी इतू आमी ಒಟ್ಟು जावन एक कार्यक्रम नाटक करचे आमी साध्य असं म्हण म्हणटा देव गिलबर्ट बाब तांणी वेदी रेवका आनी एक फूल दिवन आमगेले विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फेन एक गौरव दिवका म्हण निमगून घेता विशेष म्हळ्यार हांव एक उत्तर म्हणून विचार पावता चड हांव तुमगेले समय खाणा इथं म्हळ्यार आमगेले फर्स्ट एक फोटो आशिल्ले रामदास गुलवाडी मामू तांगेले बद्दल हांव एक भितर इथं म्हळ्यार आनी आसा जाल्यार आज आनीक अर्थपूर्ण जावची साध्यता आशिल्ले इथं म्हळ्यार तसले एक महान चेतन तसले एक मनुष्य कोंकणींत विंगड रितीरी पुढे दाखोवन रामानंद चोरी मोहम्मद शापुर विंगड जावन आसतनाची तांणी नाटकाचे मग स्पर्श शापुर आदेश एक त्या विशयारी बद्दल मस्त काम केलेलं एक रामदास गुलमाडे तांगेले अनुमस्थितीरी तांकां हांव तांकां विश्व कोंकणी केंद्रा तर्फे हांव धन्यवाद म्हणटा ताणें आयला आनीक अर्थपूर्ण जाता आशिल्लें सहकार दिला तुमकां सगळ्यांक धन्यवाद म्हणटा देव बरें करूं.